नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अफजल खानाची पुराय वागणूक ट्रेन जाल्ले आकांतवाद्या भशेन वेगवेगळी नावां घेवन फिरतालो. सिम कार्डाय लोकांच्या नावांचेर पत्त्याय फट. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. अर्थव्यवस्थेची गरज पळयल्यार जगांतली 40% वीज भारताक स्वता तयार करची पडटली. थोरियम आनी सौर उर्जेचे दोनूच पर्याय दोतोर अनिल काकोडकरान दिली शिटकावणी. लाडली लक्ष्मीचे पहिले 585 लावार्थीक बिरेस्तारा मेळटले चेक. सरकारा कडेन 936 अर्ज. फॉर्मां छापल्यांत 20,000. चडशे अर्ज भाजपा मतदारसंघांनी. 15 सप्टेंबर मेरेन शेक आनी वॉटर स्पोर्ट्स धोरण. काँग्रेस तशेंच समाज वावुरपी आयरिश रॉड्रिगीसाची NRI आयुक्त दोतोर विल्फ्रेड मिस्किताक त्या पदावयल्यान देंवोवपाची मागणी. मिस्कीत GCAच्या क्रिकेट तिकेट स्कॅमात घुसपाला म्हूण आरोप. आनी खेळांत नेहरू कपांतले जैत खूप मोठी गजाल. ताचे म्हत्व वेगळेच. क्लिफर्ड मिरांडा म्हणटा पुराय टिमीच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाक लागून पावले जिखपाक. आता खबरो विस्तारान. अफजल खान ह्या दुबावीत आकांतवाद्याच्यो कारवायो कश्यो चलताल्यो ताच्यो शॉकात करपी गजाली पुलीस तपासांत उक्ताडार येवंक लागल्यात. लोकां कडेन वावुरतना तो वेगवेगळी नांवां घेवन फिरतालो. इतलेंच न्हय तर ताचे कडेन आशिल्लीं 5 सिम कार्डां 4 वेगवेगळ्या लोकांच्या नांवांचेर आशिल्लीं. तांचे पत्तेय फट आशिल्ले. गोंयांत येवपा फाटल्यान ताचो हेत सारको नाशिल्लो हेंय ताचे उलट तपासणेंत सिद्ध जालां अशें पुलीस म्हणटात. ताची पद्दत ट्रेन केल्ल्या आकांतवाद्याचीच आशिल्ली. His modus operandi is exactly that of a terrorist. He lied, manipulated and even tried to misguide the investigating agencies. But his intense interrogation is exposing him day by day. He used many identities and changed his name while mingling with different people in Goa. He introduced himself as Samir Rathod to a tour operator at Kalangud. Introduced himself as Afzal Pathan to a Zuari Nagar Vasco resident. But his real name is Afzal Ahmed Khan. He told police that all his 5 SIM cards belong to him and they are registered on his name. But data from the mobile companies exposed this lie too. 4 of the 5 SIM cards were not registered on his name. His mobile number 7385520700 is registered as Yogi Bilchandran, address North Goa. Second mobile number 7385517867 is registered with Krishna Adhikari from Poruri. Third number 8975908845 is registered with Ayub Khan from Uttar Pradesh. And his fourth number 8392881949 Karasan Singh from Uttar Pradesh. Police doubt that Yogi Balchandran is fake name and the address is a lie. They are also probing validity of the other names from Goa and UP. In addition, Afzal has tried to misguide and distort probe through his ever-changing statements. This is what he said about his email and Facebook account. My email ID and Facebook account was created by my nephew. But his nephew contradicted his statement. He claimed that he never opened Afzal's account. Police are also finding out about his presence on Pune blast day. Is it to be ascertained whether accused was present at Jangli Maharaj Road or Fadke House, Budhwarpet or Kashapet in Pune on blast day? Police have already contacted different probe agencies and technical experts to dig deep into the case. Afzal will be handed over to the NIA on Wednesday. He has applied for bail. Madgaon Sessions Court will hear his plea on 6 September. Bureau Report, Prudent Media.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गरज भागयतले जाल्यार जगांतली 40% उर्जा भारताक स्वता तयार करची पडटली अशें नामनेचो शास्त्रज्ञ दोतोर अनिल काकोडकर म्हणटा। उर्जेची गरज फुडें 8 ट्रिलियन किलो वॅट मेरेन वाडपाची आसा। हे खातीर भारतान तयारी करची पडटली। थोरियम आनी सौर उर्जा हे दोनूच पर्याय सध्या भारतात आसात अशेंय दोतोर काकोडकरान उलोवन दाखयलें। दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत एका व्याख्यानात तो उलयतालो। Maybe it will stabilize at 1.6 billion. Maybe it will stabilize at 1.8 billion. I don't know. But the fact still remains that we will need to produce something like 8 trillion kilowatt hours of electricity in our country. From the present 0.8 trillion, 10 times more. Partly because of increase in per capita and a little part because of increase in population. Also notice that 8 trillion kilowatt hours is roughly 40% or little more than 40% of the total electricity produced in the world. For this time horizon, thorium on the non-renewable side and solar on the renewable side are the only two energy resources, and of course both are green. They don't emit carbon dioxide. लाडली लक्ष्मीचे पयले चेक 585 लावार्थींक बिरेस्तारा मेळटले। आता मेरेन सरकारा कडेन हे येवजणे खातीर 936 अर्ज आयल्यात, जाल्यार सरकारान 21,000 फॉर्मां छापल्यात। स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया आनी HDFC बँकांनी हे फॉर्म सरकारान धाडल्यात अशी घोशणा बायलां आनी भुरगीं कल्याण मंत्री दिलीप परुळेकारान मंगळारा मिडिया समकार केली। मात फॉर्म व्हेल्यात ते लिस्ट पळयल्यार भाजपा आनी मोगोच्या मतदारसंघांनी चड फॉर्म गेल्यात। 15 सप्टेंबर म्हळ्यार सरकार शेक आनी वॉटर स्पोर्ट्स धोरण जाहीर करतलो अशेंय ताणें सांगलें। साधारणशी आमचे कडेन 936 फॉर्मां आमच्या पर्यंत पावल्लीं आसा। 585 फॉर्मां ही सँक्शन जाल्लीं आसा आनी साधारणशी 351 फॉर्मां पेंडींग आसा। म्हणजे तेका कांय तरी थोडे डॉक्युमेंट अर्दुगुटी आसा, हेच्या खातीर पेंडींग आहा। साधारणशे 2012-13 ह्या फायनान्शियल वर्सा खातीर कमीत कमी गोंयांतल्या 15,000 चलयां पर्यंत ही स्कीम पावची असो आमचो प्रयत्न आहा। बँकींग स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडेन 4,000 दिल्या आनी तांकां दोगांयकूय बाकीच्यांक 3 आनी परत 10,000 आमी फॉर्मां छापूंक घातल्या। MLAची घेवपाकूच जाय अशी कंपल्सरी ना, MLAची घेवं येता। आमचो कलेक्टर जो आसा नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा तेंची घेवं येता, किंवा आमचे गॅजेटेड ऑफिसर व सेक्रेटरी लेवलचे ऑफिसर्स आहा, एडिशनल सेक्रेटरी आहा, हांची सिग्नेचर घेतली जाल्यार चलता। आनी वी आर कमिंग आउट विथ आवर पॉलिसी, शेक पॉलिसी आनी दुसरे आमचे वॉटर स्पोर्ट्स पॉलिसी, ज्यो 2 मेजर पॉलिसी आहा ह्यो केन्ना तरी एंड म्हणजे मिड ऑफ सप्टेंबर आमी येता। That when Goans or Indians go to those areas, certain areas in the North Belt, they आमच्या मनशांक दिना भितर वचपाक. That is exclusively only for Russians and foreigners. फुडली जो टुरिझम सिजन स्टार्ट जाता त्या टुरिझम सिजनाक आपले स्क्वॉड तयार जाता। इतके वर्सां जे स्क्वॉड आसताले पळय ते कोण तरी मामलेदार आसतालो, कोण तरी PI आसतालो, कोण तरी आनीक खंयचो कोण तरी आसतालो। पूण आतां जे स्क्वॉड तयार जाता हे स्क्वॉड आमचे डिपार्टमेंटाचे आसतले, वीच इंडिपेंडंट चार्ज आसतलो। आनी दुसरें ज्या वेळार तांकां दिसता अर्द्या वरा भितर त्या स्पॉटार वचून रेडी मारून जी कितें कारवाई करपाक जाय ही सगळी कारवाई आमच्या स्क्वॉडा कडल्यान जातली। आनी डेफिनेटली हेजो इतक्या दिसांत जे कितें चलतालें तेजेर आळा बसतलो। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।